नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दनपार 5 मेरेन 72.52% मतदानाची नोंद। उत्तर गोंयांत 53.51 जाल्यार दक्षिण गोंयांत जाले 71.55% मतदान। सांखळे मतदारसंघात जाले सगळ्यांत चड मतदान। तरणाट्यां सयत ज्येष्ठ नागरिकांनी उमेदीन भायर सरून केले मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अहमदाबाद मतदारसंघांतल्यान केले मतदान। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यांत विक्रमी मतदान करपाचे नागरिकांक आवाहन। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें बजायलो मतदानाचो हक्क। सांखळेच्या कोटंबी मतदान केंद्राच्या बूथ क्रमांक 47 वेल्यान केलें मतदान। ग्रीन इलेक्शना वरवीं वेंचणूक आयोगाचो झाडां लावपाचो उपक्रम यशस्वी। ताळगांव व्हडलेबाट मतदान केंद्राचेर लायली वेगवेगळी झाडां। गोयच्या दोनूय मतदारसंघात उमेदवारांनी केले मतदान। उत्तरेन श्रीपाद नाईक रमाकांत कलप, मनोज परवान जाल्यार दक्षिणेन पल्लवी देंपे, विर्यातो आनी रुबटान बजायलो मतदानाचो हक्क। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यांतले मतदान गोंयभर सुरू आसा। सकाळी 7 सावन सांजे 5 मेरेन एकूण 72.52% मतदान जाले, जाल्यार उत्तर गोंयांत 73.51 आनी दक्षिण गोंयांत 71.55% मतदान जाले। राजधानी पणजे सयत मडगांव, म्हापशा आनी हेरां कडेन मतदानाक बरो प्रतिसाद लाभलो। That's your duty. फॅसिलिटी कशी असेल सगळ्या बरें आसा। आमी मातशें बेगीनूय आयले न्ही, मागीर एखादो गर्दी जाता तेन्ना पळोवपाक जाय कितें जातलें काय म्हणून। दॅट इज टू बी कंट्रोल। गर्दी जातकूच कंट्रोल करचें पडटा। आतां काय आमी एकदम बेगीन आयले। कितलो टायम लागलो? आमकां 15 मिनटां लागली। बुजतें पडलें थोडं इट इज ओके। आमकां टायमूच टायम आसा। आमी सिनियर सिटीजन, सो आमकां अपील करा न्ही मातशे लोकांनी, बाकीच्या लोकांनी अपील करा। हय, सगळ्यांनी येवन वोटींग करपाचें। आपल्याक जाय ते पार्टीक वोट करा, पूण येवन करात, वोटींग करात। पयलीं केलें कशें दिसलें वोटींग करून? बरें दिसलें। कितें फॅसिलिटीज बीन आसल्यो? लायक सारके फिमेल्साक एक सेपरेट लायन केल्ली आनी मेल्साक सेपरेट केल्ली आनी लायक सिनियर सिटीजनाक पयलीं धाडलें मातशें। ओके, चड टायम लागलो रावचें पडलें? ना ना पयलीं जेन्ना वोटींग केल्लें तेन्ना रावचें बीन ना 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 थँक्यू। पयलीं आमकां कांयच खबर नाशिल्लें कशें वोट करप तें। मागीर एक डेमो दाखयल्लो म्हाका, सो त्या डेमोन दाखयल्लें म्हणजे कॅन्डिडेटाची नांवां आसतलीं आनी तुमी कमळ जाल्यार कमळाक मारा, हात जाल्यार हात, बॉल जाल्यार बॉलाक मारा। सो आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो फर्स्ट वोट हो, आनी अशें मिन्स वोट करूंक मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। हांव डॉक्टर मिताली नायक, हांव एक फिजिओथेरपिस्ट। सो हांव स्पेशली मँगलोरच्यान वोटिंगा खातीर आयला। सो खूब वर्सांनी आयलें हांव। म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाजी पेरंट्स खूब वर्सां पयलीं हांव तांकां पळयतालें ती वोटींग करता, आनी आज म्हाका ते वोटिंगाचे रायट मेळ्ळे आनी हांवें तें कंप्लीट केलें, अशी खूब खुशी आसा। आमचो देश फुडें वचचो आनी सगळ्यांनी येवन वोटींग करचें हीच म्हाजी इच्छा। सो सगळीं भुरगीं जीं आतां घरा आसा तो इंडियेचो फ्युचर आसा। प्रत्यक्षात काय झालं की
मशीनमध्ये काहीतरी आकस्मिक बिघाड झाला, त्यामुळे जवळजवळ 27 मिनिटं मशीन बंद होतं. त्यानंतर मला मतदान करता आलं. पहिला मतदान केंद्राचा मान मला मिळाला. कुठे हा डिचोली ITI केंद्रावर? हो, ITI केंद्रावर. मी वाळपईतून आलो होतो. तुम्ही इकडेच राहता ना, डिचोलीचे? नाही, वाळपईत राहतो. पण मतदान तुमचं इकडे आहे? हो हो, डिचोली? हो हो. असा तो लेटेस्ट वोटिंग आसा. ओके, म्हाका एक सांग की मडगांव प्रचार बरो जालो? हय जाला. आनी कितें लोकांचो कल कितें दिसता तुका? हांगा तरी दिसता की बीजेपीक मातशें हे आसा. तूं बीजेपीचो म्हणून न्ही मरे? ना 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 मडगांवान आसा. मडगांवान आसा. पूण दिगंबराक तेंको आहा लोकांचो. दिगंबरा बद्दल कशें ओपिनियन कितें आहा? लोक आसा सगळे सपोर्ट बरो आसा. सगळ्याचे आपला रोल, जावं ते यूथ भुरगे, जावं ते महिला, जावं ते मंडल, जावं ते कावन्सिलर, सगळ्यांनी आपला रोल केला. बरी दिसता गोष्ट की आमची सगळी टेबल, आमचे भुरगे सगळे जे टेबलाचेर आसा ते सगळे ऑलरेडी बसलेले आसा सरकार फुडें 7 आनी भितर 6:15 पोलिंग जे मॉक पोलिंग करून ऑलरेडी पोलिंग चालू आसा. मातशें स्लो आसा. कशें दिसता आनी कशें फील जाता तुका? खूब बरें दिसलें फर्स्ट मत दिवन म्हाका. आनी कितें सांगूंक सोदता तूं न्यू वोटर्सांक, बाकीच्या तुजी वांगडी? की तुमी तुमचो मत आहा पळय तो दिवपाक येया, तो वेस्ट करनाका. खूब इम्पॉर्टंट आहा एक मताक. आनी दितना आसतना सारके विचार करून दिया कोणाक दिता. तुजें नांव कितें? पुर्वा सावंत. तुमच्याकडे 5 पर्यंत जो वोटिंग जाला त्याचा काउंट येयल्लो आसा आणि तो काउंट हांव तो तुमच्या फुड्यान दवरता. ती अपडेट हांव तुमच्या फुड्यान दवरता. पुराय गोंयान आयज जे लोकसभा खातीर वोटिंग जालें त्या वोटिंगेचे पर्सेंटेज जावन आसा ती 72.52% आसा. तितून नॉर्थ गोंयान जी पर्सेंटेज आसा ती 73.51 आसा आणि साऊथ गोव्यातली पर्सेंटेज 71.55% आसा. सकाळ पासून आम्ही पळयल्लें की साऊथ गोवा नॉर्थ गोव्यापेक्षा फुडें आसले, पूण सेकंड हाफान नॉर्थ गोव्यान लीड घेतलेली आसा. नॉर्थ गोव्यान 73.51% जाल्लेली आसा. तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. हांव विनायक सामंत, गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान. लोकसभा वेंचणुके खातीर सांखळे मतदारसंघात व्हडा उमेदीन मतदान करप चालू आसा. तरणाट्या सयत ज्येष्ठ नागरिकांनी तशेंच मतदारसंघांतल्या कांय नव्या मतदारांनी उमेदीन भायर सरून पयले फावट मतदान केलें. सांखळे मतदारसंघात मतदानाक बरो प्रतिसाद मेळून आजून मेरेन सगळ्यांत चड मतदान जालें. ते म्हळ्यार दनपारच्या 5 मेरेन 84% मतदान जालें. म्हणजे ल्हान आसतनासून सगळ्यांक पयलेलें वोटींग करतना आयज फर्स्ट टायम करपाक मेळ्ळें. सो बरें दिसता. तू कितें सांगूंक सोदता वोटर्सांक? आपलो वोट वेस्ट करनाका, बिकॉज फ्युचर आमच्या हातीन आसा. सो सारको वोट करपाचो, कोणाक करपाचो तें बीन चिंतून करपाचें. जावन आसा हांव फर्स्ट टायम वोट करपा आयला आनी हांव सामको उमेदीन आसा कित्याक हो म्हजो एक तर फर्स्ट वोट आनी म्हाका जो चान्स मेळिल्लो आसा म्हजे देशा खातीर, देश जे लोकसभा जी डिसिजन घेता ताज्या खातीर हांव म्हजो कॅन्डिडेटाक वोट करून आमचे जे सगळे लोक आसा तांचे फुडाकारा खातीर चिंतपाचो जो म्हाका हो चान्स मेळ्ळा ताज्या खातीर हांव खूब खूश आसा. आता सध्या 12 जाल्या. ओवरऑल आमोण्या 50% ह्या दोन्ही बुथाचेर वोटींग जालें आसा 28 एप्रिल. कोणाक वोटींग जाल्यार कितें तें सध्या कांय कळपाचें ना, कारण लोक दोनूय सायडीक आसा. भाजपान आनी काँग्रेस दोनूय पक्षा मदीं हांगा हें आसा, फायदो आसा. आनी सध्या म्हाका दिसता ओवरऑल सांखळेन म्हाका दिसता 45% वोटींग जालें. आमच्या हेच्या प्रमाणे काडल्या त्या प्रमाणे लोकांचो उत्साह बरा. वोटिंगाक लोकांचो उत्साह बरो, कित्याक सकाळी 7 लायन सुरू जाली. आमच्या जे 2 बुथाचेर आसा ती सकाळी म्हणजे सकाळच्यान हांव हांगा आसा. हांव एक जातली म्हणजे हांव हांगासर 5 पावलो ह्या बुथाचेर. 7 सारकी लायनी सुरू जाल्ल्यो. सकाळच्यान लायन 10:30 मेरेन 35% वोटींग जाल्लें हांगा 10:30 मेरेन. आनी आतां पळयल्यार 50% जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मंगळारा अहमदाबाद मतदारसंघांतल्यान मतदान केलें. ताणें नागरिकांक सध्या सुरू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या टप्प्यात विक्रमी मतदान करपाचें आवाहन केलें. आज 3रे चरण का मतदान है. मैं देशवासियों को विशेष रूप से
आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिचे सयत सांखळे कोटंबीच्या पाळी मतदान केंद्राच्या बूथ क्रमांक 47 वेल्यान मतदान केले। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत मतदान नेटान सुरू आसले। वेंचणूक आयोगान सगळे कडेन बरी वेवस्था केल्ली। पर्यावरणाक अनुकूल अशे ग्रीन बूथ तशेंच पिंक मतदान केंद्रां केल्ल्यान लोकांक मतदान करपा खातीर बरेच प्रोत्साहन मेळ्ळें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। पुराय उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा मतदान जे आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरले। हांव सकाळच्या सगळो रिव्ह्यू घेतालो। सगळे कडेन म्हाका दिसता एक्सपेक्टेड वोटींग आमकां 70% प्लस जे वोटींग जावपाक जाय पळय न्ही जातली हेजी खात्री आसा। आमी 75% पर्यंत वोटींग टच करतले हाजो म्हाका हें आसा, निश्चित जातलें हाजी खात्री आसा। सांखळी मतदारसंघांतल्या आमच्या ग्रीन बूथ पिंक बूथ अशा 2 बुथांचेर हांव मुद्दामून वचून आयलो। जाल्यार खूब पयले फावटी अशा पद्दतीचो बरो इनिशिएटीव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांच्यांनी घेतला आनी आमच्या आमोण्यांतले ग्रीन बूथ इको फ्रेंडली पिंक बूथ तो तयार केला। हांव म्हज्या स्वताच्या बुथाचेर आसा, कोटंबी ह्या गांवांत बूथ नंबर 47। आतांच हांव मिसीस दोगांयनी वोटींग केलें। आमच्या गांवांतूय बी खूब मोठे उत्साहाचें वातावरण आसा। आमच्या बुथाचेर तर ऑलमोस्ट 85%च्या वयर वोटींग जातलें, 85 to 90% वोटींग जातलें हाजो विश्वास म्हाका आसा। आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन लोक भायर सरल्या हे विकसीत भारत 2047 हे मोदींचें स्वप्न साकार करपा खातीर भायर सरलेले आसा। एक उत्साहाचें वातावरण सगळ्यां मदीं आसा आनी म्हाका दिसता हेंच उत्साहाचें वातावरण पूर्ण गोंयभर आसतलें। आनी आमी हें पळोवंक शकता की आयज सगळ्यांत जास्त म्हणजे जरी आमी म्हटलें की लास्ट आमचें 2019चें इलेक्शन हें एप्रील म्हयन्यान आसलें, थोडोसो ताप कमी आशिल्लो। ह्या वर्सा मातशें मे म्हयन्यान इलेक्शन आसा, ताप आसा पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता इलेक्शन फिवरूय खूब बरो आसा आनी त्या भितर चड व्हडा संख्येन आमचे मतदार भायर सरतले। महिलांची संख्या जास्त आसा मतदारां भितर आनी म्हाका अशें दिसता की ज्यो सगळ्यो येवजण्यो केंद्र सरकाराच्यो आसतल्यो, राज्य सरकाराच्यो आसतल्यो ह्या तळागळा मेरेन पावलेल्यो आसा आनी ताचीच एक याद म्हणून आनी त्याच बरोबर एक उपकाराची भावना आनी त्याच बरोबर ह्या विकासान आपली साथ आसपाची ह्या सगळ्या भावनेन आमच्यो महिला भगिनी भायर सरतल्यो, सगळे मतदार भायर सरतले आनी विकसीत भारत 2047 आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या खातीर व्हडा संख्येन मतदान करतली। ग्रीन इलेक्शन या उपक्रमा वरवीं वेंचणूक आयोगान प्रत्येक मतदान केंद्राचेर झाडां लावपाचो उपक्रम राबयलो। दरेक मतदान केंद्राचेर 5 झाडां लावपाचो हो उपक्रम यशस्वी थारला। पळोवया ताळगांव व्हडलेबाट ह्या मतदान केंद्रावेलो हो ग्रीन इलेक्शनाचो उपक्रम।
हांव आसा व्हडले बा तालिगांव हांगा आनी ताळगांवचो हो पोलिंग बूथ आनी ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान एक बरो इनोवेटीव असो कॉन्सेप्ट हाडला की झाडां लावपाचो ग्रीन इलेक्शन म्हणून तांणी एक कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आनी प्रत्येक बुथाचेर 5-5, 10-10 झाडां लावपाचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी हे आमी पळयता हांगा आयज सकाळीं पोलिंग स्टाफ आसा तांणी सकाळीं ही झाडां लायिल्लीं आसा हांगा 5 आसा त्या सायडीन आनीक 5 आसा आनी चडशीं फुलांची आनी फळांची झाडां आसा आनी ही झाडां हाजे फुडें हे स्कूल आसा ह्या स्कुलाच्या कंपाउंडान लायिल्लें आसा सो स्कुलाच्या ते भुरग्यांक आनी टिचरांक सांगलां की हांकां पावस जायसर तरी तांकां उदक घालचें आनी पावसा नंतर मागीर ती ऑटोमॅटीक जगतली सो असो तरेचो हो नायस असो कॉन्सेप्ट आसा त्या शिवाय ह्या बुथान भितर एअर कुलरूय आशिल्लो सो ताजे खातीर जे लोक लायनीक राविल्ले तांकां खूब बऱ्याक पडलें आनी हाजे फुडें आतां अजून पर्यंत 9 जावना सो 9 नंतर एक कांय ड्रिंक्सूय दिवपाचे आसा सो हो एक बरो कॉन्सेप्ट ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान हाडला ताजे खातीर इलेक्शन आनी वोटिंगूय ह्या खेपे चड जावपाची शक्यता आसा. आतेरे झाडां रोयल्या, पेरीची झाडां रोयल्या, मागीर आमचो कोकम रोयला, चाफो रोयला, बेलाची झाड रोयला आनी टोटल आमकां हेवटेन 5 आहा तेवटेन पावटी 5 आहा न्ही त्या सायडीनूय आहा तशीच झाडां रोयल्या पेरीची झाड बीन आहा. फातोड्या मतदारसंघात मतदान करताना फोटो मारपी एके बायलेक रंगे हात धरली. ती बायल जीएमसीन कामाक आसा खंय. मत मारतना फोटो मारून धाड तुजी मडगांवां बदली करून हाडटा म्हूण तिका भाजपाच्या नेत्यान सांगिल्ले. ताकाच लागून तिणें मत मारतना फोटो मारपाक मोबायल काडलो. इतल्यानूच तिका रंगे हात धरिल्ल्याचे फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. ह्या प्रकाराचेर फातोडेचो आमदार विजयान तिडक उक्तायला. हातून कोणाचो हात आसा ताची चवकशी करपाची मागणी ताणें केल्या. रुलींग पार्टीचो एक मेथड जालो. रुलींग पार्टी धमकी दिवन लोकांक वोट मारूंक लायता. हे बायलेक हजरत बी म्हणटा ती 8 वर्सां पयलीं जीएमसी नोकरी लागली. तिका आतां सांगला एक बीजेपीच्या लिडरान की तुका आमी ट्रान्सफर करून मडगांव हाडटा तुवें वोट मारून फोटो मारून दाखोवंक जाय. तिणें मागीर फोटो मारता तिका धरली. आतां हे बीजेपीचे लिडर हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आयला पॅचअप करपाक आनी तातूंत एकलो मटकेकार आहा सदांच इलेक्शनाच्या टायमार एक्टीव जाता हुबळी म्हणटा सो हाजे काडपाक जाय हुबळी बिबळी हांगा ते वयर सरल्या पळय आनी पुलीस स्टेशनाक कंट्रोल हुबळी करता जाल्यार आमकां पळोवंक जाय. हे क्लियर कट सरकाराचेर कंप्लेंट आमी ECI कडेन कंप्लेंट घालतले. कोण तो बीजेपीचो लिडर कोणें वोट मारपाक लायली तिका कोणें फोटो मारूंक लायले. दिस इज वन केस. देर मस्ट बी थाउजंड्स ऑफ सच केसीस इन ऑल द स्लम्स. दिगंबर कामत इज यूजिंग द सेम फॉर्म्युला अँड देर इज नोबडी टू टेक एनी एक्शन ऑन हिम. फातोर्डा अलर्ट आहा म्हणून हे आमकां कळ्ळें. दुसरे कडेन खंय करपाचें आहा. सगळ्या कडेन हेंच चालू आहा की जंय वोट मार फोटो मारून दाखय पण बापायचे बेस हें सिक्रेट बॅलट इज एन्श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कांट डू दीस आनी ताजेर एक्शन जावंक जाय. एक्शन जर जायना विल टेक दीस मॅटर टू द ECI टू द चीफ इलेक्शन कमिशनर की दीस इज नॉट अ फ्री अँड फेअर पोल. दीस इज बींग रिग्ड बाय दीस. नामनेचे दोतोर तशेंच समाज वावुरपी दोतोर ऑस्कर रिबेलो हांणी सद्याच्या वेंचणूक प्रक्रिये विशीं चिंता उक्तायल्या. आमदारांच्या पक्षांतरणाचेर तांणी चिंता उक्तायल्या. ताका लागून ह्यान फुडें आपूण केन्नाच मत मारचो ना असो निश्चय तांणी केला. म्हणल्यार आमकां इलेक्शन कमिशन परत परत फेडीड सुपरस्टार्सांक घेवन सचिन तेंडुलकर अमिताभ बच्चन जांकां काम ना पळय ते ब्रँड एम्बेसेडर्स जाता आनी आमकां सांगता वचात मत घालात मत घालात मत घालात आनी आमी सगळे गाडो कशे वतात आनी मत घालतात. आनी शेवटेक ज्या मनशाक आमी मत घालता पळय ते ज्या पक्षाक आमी मत घालता पळय ते इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेअर जावन गोंयांत तर आमी पळयलें आतां जालीं ह्या 10 वर्सां न्ही जालीं 30-40 वर्सां मत जालें की तो जो निवडून येता पळय तो जालो राजा. तो पयशे घेता तो मिनिस्टरशीप घेता मतदारसंघाची सामकी फकाणां मारून उडकी मारता दुसऱ्या पक्षान. हें आतांच न्ही 10 वर्सांनी हें जालें आतां 40 वर्सां. काँग्रेस टायमारूच जातालें. आतां BJP टायमार चड जालां तें चड पयशे ओत्तात BJP. हांव हें विचारपाक सोदतां की इलेक्शन कमिशन फक्त आमकां ह्यो काणयो सांगून की येवपाचें आनी मत घालपाचें तांचें थंयच काम सोंपता की इलेक्शन कमिशन जावं पुलीस जावं ज्युडिशरी जावं बाकीचे सगळे ऑफिशियल बॉडी आमची एक ब्युरोक्रेसी इज मेड अप ऑफ स्टील म्हणटात ते. द इंडियन ब्युरोक्रेसी इज मेड अप ऑफ स्टील बट इन माय ओपिनियन इट इज मॅल्युएबल स्टील.
सो हे सगळे आमची एग्जेक्युटीव जी आसा पळय ती, ज्युडिशरी जी आसा पळय ती, इलेक्शन कमिशन ऑटोनॉमस बॉडी आसा पळय ती, what are they doing for 5 years to see that the sanctity of my vote as an ordinary citizen is respected? That is what I want to know. Is there any solution to this? I'm not bothered whether it is BJP or Congress. I am definitely not going to vote the next time. Even if you pass a law saying that you're going to throw me in jail, but I will not vote the next time. Because it is such a futile exercise for a citizen of this country to go out, vote, believe that he is doing his duty, believe that he is upholding democratic principles, and then the entire system is rigged against this citizen to suit that elected representative, that particular MLA, that particular minister, or that particular party. And then we congratulate ourselves saying that we are the world's largest democracy simply because we are allowed to vote. भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें मतदानाचो हक्क बजायलो. GPS सा पेद्रू रायबंदर ह्या बूथ क्रमांक 1 वयल्यान ताणें मतदान केलें. ह्या वेळचें इलेक्शन तुमकां कितें वेगळें दिसता? वेगळें दिसता ह्या वेळचें इलेक्शन. ह्या वेळेतून जो काही मतदारांमध्ये उत्साह पळयलो, काही उत्साह हेजे खातीर आसा, ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशा हातून लोकांमध्ये मतदारांमध्ये उत्साह आसा. आणि म्हणूनच म्हटलं की यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची, दर टर्मापेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता आहे. कितले अंदाज दिसता तुमकां वोटींग जातलें पर्सेंटेज? या डेफिनेटली आमी अबाव 70 लागीं जातले, अबाव 65. सो अंदाज आहे. ओके भाऊ, अजूनही पळोवपाक गेलो तो तणाव जावना, 8:30 जालेली आसा, अजूनही ती पडना थोडी येऊन गेला. आता जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हणल्यार आतां 7 म्हणल्यार दिसता मातशें ओड जाता लोकांक. 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून येतले आतां जेन्ना म्हणजे 8, 8:30 जाले की लोक लायन लागतात. घरा बसून सरकाराचेर टिका करचे परस दर एकल्यान भायर सरून मतदान करचें अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विरियेदो फर्नांडिसान केल्लें. चिखले आपल्या मतदान केंद्राचेर मतदान केल्या उपरांत कॅप्टन विरियेदो उलयतालो. जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो, कोण आवाज उखलतलो, हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन वोट करपाक जाय. कित्याक घरानूच बसन सरकाराक क्रिटिसायज केल्ले सारकें न्ही. जेन्ना तूं तुजो हक संविधाना प्रमाणे वोटींग दिया दीस तुजो रायट एक्झिक्यूट करता, वोट करता, तेन्ना तुका एक हक आसता, हय म्हज्यान हें करूंक जाता, हें सरकार करता तें रायट, हें सरकार करता तें रॉंग, हें तुका एक अधिकार दिल्लो आसा. सो आनी सपोज तुमकां कोण बरो लागना जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिल्लें आसा. सो हो सगळ्या लोकांक हांव अपील करता, आयज याद बडे संख्येन याद आनी आपणाचो वोट मारात. म्हाका दिसता देर वील बी अ हाय पर्संटेज ऑफ वोट बिकॉज लोकांक खूब हुस्को जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता इट वील क्रॉस 70% फॉर शुअर. नाल्यार सद्या लोकसभाक मातसो लो आसा, बट दीस टायम देर वील बी मच मोर. वी आर होपिंग इट वील टच 80%. दॅट वील बी अ लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल in the democratic exercise. Captain, Carl, sadly, we felt very sad that in certain parts, I know in my constituency, New Wade, money was distributed with police escort. I will put a charge on the police and the election commission. सगळे कोण police involved आशिल्ले तांचे पासून म्हजे कडेन proof आसा. I will expose these people. This is murder of democracy. This is why election commission ते निंबू पाणी आणि कितें दिवचे सुद्दां हांकां धरपाक जाय. This is abuse of the democratic process. This is not good. Influencing voters. गोंयांत 9 मे मेरेन हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. उपरांत 10 ते 13 मे ह्या काळान मातसो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाचे भायर आयज आनी फाल्यां हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं आसतले असो अदमास खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजेन मंगळारा चडांत चड तापमान 34.1 आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. जाल्यार मुरगांवांत
चड तापमान 34.6 अंश आनी उण्यांत उणें 26.6 अंश नोंद जाला. ह्या 7 दिसांत उश्णताय निर्देशांक म्हळ्यार जाणवपी तापमान 40 अंश सेल्सियस सकयल उरपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. उत्तर गोंयांत वेंचणुकेची शाये विशीं मतदाना दिसा बरोच बोवाळ जालो. एके बायलेन मत मारले, तिच्या बोटाक शाय बी लायली, पण हात धुतकीर ही शाय गेल्ल्यान तिणें ह्या शायेचेर प्रस्न उपरासलो. मजगती उपरांत हो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केले आनी ही शाय सहजपणान मिटोवंक मेळना अशें तांच्यांनी नमूद केलें. दाव्या हाताच्या पयल्या बोटाचेर मतदान करतकच वेंचणूक अधिकारी निळी शाय लायता. मागीर एका परस चड फावट मतदान करपाक मेळना. फाटली कितलीशीच दशकां ही शाय मतदाना वेळार वापरता आनी ती एकदां बोटाक लायली काय नवे नाकूट एसर ती वचून वचना. मात एके बायलेन मत मारले, तिच्या बोटाक शाय बी लायली, पण हात धुतकीर ती गेल्ल्यान तिणें ह्या शायेचेर प्रस्न उपरासलो. म्हूण आयज हेच शायेक लागून बरोच बोवाळ जालो. Finger, I went home, just washed my breakfast plate and the ink is gone. So what is the meaning of this? Is this another ink scam? I don't know. I don't know why that ink is put on the finger. And if it's not needed, why keep that girl sitting there putting ink on everybody's finger if it is just a formality? So I'm going to meet the presiding officer to ask why has this ink gone? I remember before when we used to go to vote, as the nail grew, the ink would go higher. That was what it is. Now what is this new type of ink that they have brought? So I want to know, and this has not only happened to me, it has happened to a lot of people. A friend of mine, Rebani Saha, she voted in Sukul. She also said the ink has gone. Another 2-3 people have complained. So what is the meaning of this? We want an answer from the presiding officer, so I'm waiting to meet him. I believe the officer is coming. This is not only me. I received another complaint from someone in Porvorim. They also have complained and we want to know why this is happening. Otherwise, why pay that lady to put ink, send her home, one more salary less? Or what is this scam? Is it an ink scam? Somebody complained to the polling officer in the morning. This is the letter here. मजगती उपरांत हो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगले आनी ही शाय सहजपणान मिटोवंक मेळना अशेंय तांच्यांनी नमूद केलें. आयज लोकसभा इलेक्शनाचें मतदान चालू आसा. गोंय राज्यांत तिसऱ्या फेजीचें मतदान जावन आसा आनी सकाळच्यान आमी पणजेच्या भोंवडेचेर आसा. जेन्ना आमी सकाळी भोंवडी स्टार्ट केल्ली त्या पणजे शहरान एका बुथार जेन्ना पावले तेन्ना एका बुथार आमकां एक इशू गावलो. तो इशू म्हटल्यार आदली एक्स कावन्सिलर जी आहा पॅट्रिशिया पिंटो हांच्यांनी हो इशू फुड्यान हाडून दाखोवन दिलो. तो म्हटल्यार तेंचें अशें म्हणणें आसलें की जेन्ना तेणी वोटींग केलें तेन्ना वोटींग करतना जी शाई जी तुमकां दिसता ही शाई जी बोटार लायता ती शाई घरा वचोन तेणें जेन्ना ब्रेकफास्ट हात धुले तेन्ना शाई गेली आनी तेंच्या बोटार ती शाई नासली. सो ती बुथार येयली कंप्लेन करपाक. त्यांनी बुथार येवन प्रिजायडींग ऑफिसर आहा ताका विचारलें आनी त्याच्या उपरांत तिका सांगलें गेलें की श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांगासर कन्सर्न ऑथॉरिटी बसता थंय वचून कंप्लेन रजिस्टर्ड करा. पॅट्रिशिया पिंटोचें अशें म्हणणें आसा की जर अशी शाई वयता बोटाक लायलेली जाल्यार हो एक स्कॅम जावन आसा आनी मागीर जर अशें शाई वयता जाल्यार तेंची गरज कितें थंय बसता त्या मनशांक तांकां दवरप ना. हो बेश्टो एक स्कॅम आसा अशें पॅट्रिशिया पिंटो म्हणटा. त्याच दुसऱ्या वाटेन इलेक्शन कमिशनान एक नोट काडला आनी नोट काडून अशें म्हटलां की हो जो कितें इशू आसा तो तितून कांय तथ्य ना आनी अशें कांय जावंक ना. पूण आनी एक गजाल फुड्यान येता ती म्हटल्यार पॅट्रिशिया पिंटोन एक गजाल सांगली की ही गजाल फक्त तिच्या वांगडा घडोवंक ना जाल्यार परवरी हांगासर अश्योच आनीक 2-3 गजाली घडल्यान त्यांनी तिका कंप्लेन रजिस्टर केल्लेली आसा. ती सुद्धा त्यो 3 कंप्लेनी पॅट्रिशिया पिंटो यांची 104 कंप्लेनी आसा आनी काँग्रेस कमिटीन एक कंप्लेन इलेक्शन कमिशनाक केलेल्या ह्याच इशूक लागून की इंक डिसपियर जाता. आतां इलेक्शन कमिशन अशें म्हणटा की हितून कांय तथ्य ना, हो बेश्टो क्रिएट केल्लो इशू आसा. ताच्या भायर एक पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां कंप्लेन फायल करता.
सो हो मॅटर कितें हो रोखडोच तुमच्या फुड्यान आमी घेवन येतले, हाची अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai